सेंट्रल गव्हर्मेंटाची गायडलायन्स आशिल्ली की गोवा स्टेटीन थोड्योच कॉन्स्टिट्युन्सी आयडेंटिफाय करपाच्यो टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट फंड फॉर द सिटी स्मार्ट सिटी. तातूंतल्यान म्हाका दिसता UD डिपार्टमेंट थ्रू JSIDC एक पयली 5 कॉन्स्टिट्युन्सी आयडेंटिफाय केली. बिचोले, फोंडा, पेंजीम, मारेगांव. सो बिचोले ऑलरेडी तांचे सगळे एप्रुवल बिप्रुवल जावन फोंडा एप्रुवल जावन ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस. फर्स्ट फेज बिचोली स्टार्ट जाले बिकॉज ऑफ रेन स्टेट जाल्यार मारगांव इज फर्स्ट फेज सुरू जावना. सो आफ्टर रेन सिजन फोंडा इज फर्स्ट फेज सुरू जाता. आनी त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान एजन्सी आयडेंटिफाय केली. प्रामुख्यान पयलीं हातूंत रोल दवरप. ते कांय लोक बोवाळ घालतात. मडगांव म्युनिसिपालिटी इनवॉल्व आहा, मडगांवचो आमदार इनवॉल्व आहा, आमी खंयची एजन्सी अपॉयंट करुना. इट इज अ सगळो टोटल गव्हर्मेंट प्रोसेस. गव्हर्मेंटान जी कंपनी अपॉयंट केल्या इज अ वर्ल्ड बेस्ट कंपनी, इज अ एवॉर्ड विनर कंपनी अशें म्हणून आमकां म्हायती आहा. सो हांव म्हणलें कंपनी जरी गव्हर्मेंटान बरी अपॉयंट केला जस्ट गो अहेड वीथ दॅट काम, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आनी सगळें तें करतात. 2-3 म्हयने पयलीं ताणें नानोटेलांत मडगांवचे आमदार, चेअरपर्सन, थोडे कावन्सिलर, थोडे रिनाउंड पर्सनॅलिटीज ऑफ मडगांव हांकां ताणें मास्टर प्लॅन हो कितें हाचे बेजिक्स जाणून घेवपाक ताणें आपयलें. त्याच वेळार कोणें भायर बोवाळ केलो, व्हडलो हंगाम केलो. एक रूमां 4 रुमां भितर बसून ODP तयार करतात कितें. त्याच वेळार कशें थोडे कांय लोक आहा तांकां शिता पयलीं मीठ खावपाची संवय आहा. आमी हांगा बसल्यार ते कोणाचेर अन्याय करपाक, बोवाळ मारपाक, दुसऱ्याचेर टिका करपाक आमी बसूना. इतलें तरी आमकां एथिक्स आहा काम करपाक. सो तेजे वेळार तें जालें बेजिक्स जाणून घेवपाक ताणें आमकां आपयलें. आमी तेजे वेळार घेतलें. त्याच वेळार रिनाउंड जे पर्सनॅलिटीज आशिल्ले ताणें कांय सजेशनय केलें. ते लोक हांव आजूय ह्याय हॉलांत आशिल्ले आनी ते लोक आयज कांयच उलयले ना. तांकां ताणीच कांय सजेशन केल्लीं, हांवें पळयलें ते भशेन. सो तातूंत मागीर कितें जालें, तांकां ODP प्लॅन दिले. आमचे कडेन सगळे ताणें सायट इन्स्पेक्शन्स केले. ते एक 2-3 म्हयने भोंवले. ते जे कंपनी जे ते अपॉयंट केल्या ती केल्या पळय ते 2-3 म्हयने भोंवले. ताणें सगळे सर्वे केल्या, सायट इन्स्पेक्शन केल्या, सगळें कळ्ळें न्ही. स्टुडिओ पॉड कंपनी कळ्ळें न्ही. सो ताणें आतां तो एक रफली प्लॅन तयार केलो. कशें आसा मडगांव जी एरिया आसा पळय, बिल्डिंगे म्युनिसिपालिटी बिल्डींग मोडून, गार्डन मोडून मदीं जाय तशी काय डेव्हलपमेंट करपाक मेळना. आसा त्या प्रिमायसिसा भितर. आतां थोड्या लोकांचे कांय सजेशन्स आसा. एक हांवूय तातूंत सहमत आसा. पार्किंग आमकां खुबशें कमी आसा. पार्किंगाचेर आमी भर दिवपाक जाय. कांय लोकांनी सजेशन केलां गार्बेजीचेर भर दिवपाक जाय. कांय लोकांनी सजेशन्स केल्या सरावंडींग सिटी भितर कोणी आयलो जाल्यार लोक येता भायलो मडगांव खंय भायर येता ताका टॉयलेट फेसिलिटी बरी दिवपाक जाय. म्हणजे युरिनल जावं टॉयलेट फेसिलिटी बरी दिवपाक जाय. दीज आर गूड सजेशन्स फ्रॉम द सोसायटी, पीपल ऑफ द सोसायटी. व्हेरी गूड सजेशन्स. सो ती सजेशन त्या हिशोबान ताणें एक रफली तयार केले कडेन आहा. मागीर ताणें गव्हर्मेंटान सजेस्ट केलें की हो तुमी लोकांक म्हणजे म्हाका दवरात. आमी तें ऑफिशियली पेपराचेर घेवन काल आमी पयर आमी वेबसायटीचेर पयर आमचे सर्वर डावन अशें करून अपलोड जायना जालें. काल दिसता म्हाका ताणें अपलोड केलो. आनी आज आमी म्युनिसिपालिटी हॉलांत सजेशन कोणाक लोकांक सगळें जायना अशें आसा. सो वी हॅव कॉल्ड ऑल जनरल पीपल. म्हणजे जनरल पीपल नोटिसा प्रमाणे सगळे लोक आयले. आनी ताणें पयलीं पळोवपाक दाखयता डिस्प्ले केलें. आनी मागीर म्हणून सगळें कोणें कितें सजेशन ती सजेशन आयकून घेतल्या. जी कितें बरी सजेशन आहा ही अवश्य आमी आयकून घेवपाकच जाय न्ही. हातूंत राजकारण कोणें करचें न्ही. म्हजी तरी प्रामाणीक मत आहा. राजकारण कोणें करचें न्ही. ना तांकां सजेशन आहा पळय कशें आहा. आमी एक समज ताणें म्हणलां की म्हाका तो सुरवातीक म्हणटा 2 विकाचो टायम दियात. ओके समज तरी 2 वीक जावन समज मागीर कोणाला एक मेजर कितें बरें सजेशन येता वी कॅन एक्सेप्ट दॅट सजेशन. वॉट इज द हार्म इन दॅट. पयलींच मिटींग कॉमेज जावं ते हें कॉमेज जावचीच पयलीं ना तुमी हेंच करूं ना. थोडो टायम दिला म्हयनोभर दिवपाक जाय 2 अरे कितें बरें जातलें जाल्यार ताका सहमती आसपाक जाय सगळ्यांची. हांव अशें म्हणना आमीच सगळे 100% आमी कितें करता. आमी हातूंत म्युनिसिपालिटीचो रोल कांय ना. हातूंत मडगांवच्या आमदाराचो रोल कांय ना.
दिस इज अ गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटची पॉलिसी आनी गव्हर्मेंट स्किमीच्या अंडर हे मास्टर प्लॅनिंग चलता फंड सगळे सेंट्रलाच्यान येतात